कारण ज्या पद्धतीन तो तळमळीन ह्या वाठारांत वावुरता आख्खे एक वेलिंग पंचायत फुडें काडपाक तेजो खूब वांटो आसा आनी हांव तेजे फुडले वाटचालीक सुयेश दिता आनी तेणी लोकांची बरी कामां करची आनी निश्चितच ज्या पद्दतीन तो ह्या समाजाक वावरता जेणे करून जिंका गरज आसा आनी खास करून म्हाका उल्लेख करून दिसता कोविडाच्या टायमार ज्या पद्दतीन रणजीत बाबान लोकांक हेल्प केल्ले आसा तेच एक तेका देवान आशिर्वाद दिल्लो आसा आनी हे सरपंच पद तेका बहाल केला हांव फुडले वाटचालीक तेका सुयेश दिता उरयल्ली आसा ती सगळी पयली सिलेक्ट करून तो प्रपोजल आमी आमच्या आमदारा कडेन दितले कारण आज पर्यंत जी आमी कामां आमच्या आमदाराक सांगलेली आसा ती सगळी आमकां ताणें करून दिल्ली आसा थोडी काही उरलेली आसतली ती कंप्लीट करपाक एक आमकां 2 म्हयने मेळटा तेजे पयलीं हांव ते कंप्लीट करून घेतलो. सो तूं 22 दीस कितें उरले आसता सो कशें कितें इतल्या दिसांनी तो कामां आताडलो काम तशें पळोवपाक गेल्यार व्हडलेशें कांय उरलेलें ना पंचायतीन आनी 22 दिसान कांय हांव चड काम करपाक शकचो ना पण एक ल्हानसो एक्सपिरियन्स म्हाका मेळटलो त्या दिसा भितर जेतून म्हाजी फुडली पंचायत इलेक्शनां तेजी एक वाटचाल हांव ठरयतलो.